मार्च एप्रिल मे म्हयनो म्हटलो की आमकां उगडास जाता तो म्हटल्यार आंब्याचो आनी हो सिजन जो आसा तो आंब्याचो सिजन जावन आसा। वेगवेगळेचे तरेतरेचे आंबे आमकां बाजारांत तशेंच भायर सुद्दां लोक घेवन बशिल्ले दिश्टी पडटात। अशें म्हटलें वता की खंय तरी आतां शेतकार जे आसा ते कमी जायत आसा आनी त्याच प्रमाणे जशे शेतकार कमी जाता त्याच प्रमाणे शेतकार वेगवेगळे तरेन आपल्या बागेची लागवड करतना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आंब्या बद्दल उलोवपाचें कारण जावन आसा तें म्हटल्यार जपानचो एक आंबो जो आसा ताची लागवड करपी आमच्या गोंयांत आसा आनी हे जे आंब्याचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार मियाझाकी। तुमकां बी प्रश्न पडला आसतलो न्हू की मियाझाकी हें तर नांव आमी केन्ना आयकुकूच ना। खऱ्यांनीच आमी सुद्दां नांव हें आयकूंक नाशिल्लें, पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की मियाझाकी हो जो आंबो जो आसा हो गोंयानूय जाता, हरशीं हो जपान हांगासर जाता, पूण ह्या आंब्याची लागवड करपी आमचो गोंयकार आसा आनी हो गोंयकार जो आसा हो ओशेल शिवोली हांगासर आसा आनी तेजेच बद्दल त्या आंब्या बद्दल जाणून घेवपा खातीर आयज आमी शिवोले ओशेल हांगासर आयल्यात। चलात तर तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हो आंबो म्हणजे कशे तरेन ताची लागवड केली वयता आनी हो जपानांतल्यान आंबो म्हणजे ह्या पिकाची लागवड करपाक तांकां कित्या खातीर दिसलें। चलात तर। तुमकां सुद्दां आयकून वेगळेशें दिसलां आसतलें न्हू की मियाझाकी हो आंबो आसा काय म्हणून। आमकां सुद्दां तशेंच दिसतिल्लें, पूण आमी सद्या आसा तें म्हटल्यार मियाझाकी जे झाड आसा ताचेच कडेन तुमी पळोवंक शकता। हे जे झाड आसा हे मियाझाकीचें झाड आसा आनी आयज ह्या पिकाची लागवड करपी राजेश धारगळकरा वांगडा आमी आयज भासाभास करतली। आमचे बरोबर आसात राजेश धारगळकर, तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता आनी सगळ्यात पयलीं तुमकां विचारता म्हटल्यार हे जे मियाझाकीचें झाड आमकां दिश्टी पडटा ताची लागवड करपाक तुमकां कित्याक दिसलें आनी सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार मियाझाकी हे जे नांव आसा हे नांवान सुद्दां आमकां एक वेगळेपण दिसता। कितें आसा आनी कितें सांगतले हाचे बद्दल? पळयात, ह्या झाडा बद्दल 3.5 वर्सां फाटीं आमी एक यूट्यूब चॅनलाचेर व्हिडिओ पळयल्लो, ज्या व्हिडिओन जबलपूर मध्य प्रदेश हांगसरलो एक ग्रस्त तेणीन मियाझाकी ह्या कलमाची बाग तयार केल्ली आनी तो सांगूंक लागलो की लागीं 2.5-3 वर्सांनी त्याच्या बागेन आंबे जाले। सुरवातीक तेणी आंबे ते अशे आपल्या फ्रेंड्साक रिलेटिव्सांक डिस्ट्रीब्यूट केले रेअर मँगो म्हणून, आनी तेच्या उपरांत दुसऱ्या सिजनाक जेन्ना तेका क्रॉप चड जाले तेन्ना तेणेन ते जपान जावं दुसऱ्या कंट्रीनी एक्सपोर्ट केले आनी तो सांगूंक लागलो की एक्सपोर्ट जे आंबे केल्ले तेणेन ते 2,70,000 ते 3 लाख पर केजी अशे विकले म्हणून। बंगालांतल्यान तुम्ही म्हटले की ही तुम्ही म्हणजे झाडां हाडली, म्हणजे कलम कशें करप आसता हाचे? हे कलम एक्चुली तेंच्यांनी सिडलिंगां पासून ते केल्ले, म्हणजे जेन्ना पळय पारी पासून रोपटे तयार जाता त्या रोपट्याक तेंच्यांनी ओरिजिनल मियाझाकी झाडाची फांदी जेका सायन म्हणटा ती तेका ग्राफ्ट करून तेचे कलम केल्ले, म्हणजे बांदून कलम केल्ले। ती मागीर एका वर्सा भितर ती अशी सेलाक काडटा तेंचे कडल्यान आमी ती तशी ऑर्डर करून हांगर आमी ती लायिल्ली आसा आनी अशे ते क्लेम करताले की एका वर्सान लायल्या उपरांत आंबे लागता म्हणून, पूण तशें जावंक ना। ही झाडां आमी लायल्या उपरांत हांकां आमी ल्हान भुरग्याक जसो वाडोवपाक आमी काळजी घेतात तशी काळजी आमी ह्या झाडांची घेतलेली आसा। म्हणजे एवरी
15 days आमी तांकां ऑर्गेनीक खत घालताले, फवारणी करताले, म्हणजे कीड लागूंक जायना म्हणून. ओके. म्हाका सांगात की आतां गोंयचो क्लायमेट वेगळो आसा हय. आनी तुमी म्हटल्या ते प्रमाणे तुमी ती बंगालसून हाडली. हय. तो क्लायमेट वेगळो आसतलो. हांगासर म्हणजे गोंयान ह्या क्लायमेट जो आसा हो ह्या झाडांक कसो तुमी मॅच केलो, म्हणजे पयलीं धाडले तेन्ना तुमकां कितें ताचो म्हणजे एक्सपिरियन्स आयलो? पळय, जेन्ना पळय आमी ही लायली आनी वेवस्थीत हेची काळजी घेतली, झाडांची ग्रोथ सारकी एकदम दुसऱ्या झाडां परस फास्ट जावपाक लागली. सो तेचे वयल्यान आमकां अशें कळून येयलें की आमचे गोवन वेदर जे आसा ते हेका परफेक्ट सूट जाता म्हणून. आनी हांवें गुगलाचेर सर्च करूनूय पळयल्लें आसा की ह्या झाडाक हॉट आनी ड्राय क्लायमेट जाय म्हणून. सो आमचे गोंयचे क्लायमेट सारके तशें मॅच जाता तेका. सो तेका लागून हे पळय मियाझाकी झाड आसा ते आमच्या गोवन वेदराक सारके फिट जाता. ओके. तुमी आतां म्हटल्यार की हे जे झाड जे आसा ते तुमी 2021 लायले. हय. सो आतां जाली 3 वर्सां, 3.5 वर्सां. ओके. जाल्यार आंबे हेका लागपाक केन्ना सुरवात जाली? ह्याच वर्सा सुरवात जाल्या आंबे लागपाक. हेका मोहर येयल्लो जानेवारी म्हयन्यान जावं एंड ऑफ डिसेंबर म्हयन्यान मोहर येयल्लो. तेच्या उपरांत आमी तेका सारके वेवस्थीत मोहराक त्या सांबाळून ऑर्गेनीक म्हणजे नीम स्प्रे मारून तेका आमी कीड लागूंक जायना अशें कॅर घेवन आमी तेका सांबाळ्ळो. जेन्ना पळय सायज व्हडली जाता ते आंबे तुटून पडोंक जायना म्हणून आमी तेका दोरी घालून बांदून दवरले. आनी पिकपाची स्टेज जेन्ना येता तेन्ना तो पिकून सकयल पडोंक जायना म्हणून तेका जाळी सुद्दां आमी घालून दवरता. सो इनकेस जर तो पिकलो तो जाळीन पडटा. हे आमी यूट्यूब चॅनलाचेर पयल्लें आसा ते कशे झाडांची काळजी घेता, फ्रूट येयल्ले आसता तेका कशें सांबाळून दवरता, हे सगळें आमी पळोवन ते आमच्या झाडांचेर आमी ते इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. हो जर आमी आंबो पळयलो जाल्यार आमी दाखयतात हो जो आंबो आसा तो मियाझाकी आंबो आसा, तुमी पळोवपाक शकता. आनी हो जर आंबो पळयलो जाल्यार तेका आमी हात लावन सुद्दां पळयता इतलो जड आसा की खऱ्यांनीच जशें की राजेश भाईन सांगलें आमकां की हो एक कमीत कमीत 500 ग्रॅम सुमार इतलो आंबो आसा. आनी राजेश भाई म्हाका सांगात की तुमी हो जो आंबो आसा तो सांगले की आमकां 2.5 ते 3 लाखा मेरेन हो आंबो विकलो वयता. आनी सगळेच म्हणजे आख्या वर्ल्डान हो एक्सपेन्सिव्ह आसा. आनी तो आंबो तुमच्या बागेन आसा. तुमी ही बाग करपाक केन्नाच्यान सुरवात केली? आनी सगळ्याच पयलीं म्हणल्यार तुमी एक सिव्हील इंजिनियर आशिल्ले पयलीं आनी आतां तुमी बाग करता. सिव्हील इंजिनियर थ्रू आतां आंब्याची बाग करप हो कितें म्हणून तुमचो बदल असो कित्याक जालो? पळय हांवें सिव्हील इंजिनियरींग कंप्लीट केल्लें 2000 सालान. मागीर हांवें म्हाज्या फिल्डानूय काम करपाक स्टार्ट केलें. पूण मागीर थोडे म्हाज्या काम करतना अशे थोडे मातशे चेंजीस येयले. अशें म्हाका दिसूंक लागले की हांव टोटली ह्या आंब्याच्या वेवसायान कॉन्सन्ट्रेट करतलो. 2005 सालानसून हांवें मागीर सगळें एटेन्शन म्हाजें शेतीचेर आंब्यांच्या लागवडीचेर डायवर्ट केलें. आनी ही बाग जी पळय आसा ती 2020 सालान हांवें लावपाचें मनान घेतलें की हांव एक बरी बाग तयार करतलो. आनी मागीर फुडें तेचें हांव मँगो प्रोडक्शन घेवन आमच्या मार्केटान तेचें हांव सेल करतलो. सो कलमां सुद्दां म्हाका ही हाडपाक चड पयस वचचें पडलें ना. आमचे धारगळे पेडण्यां हांगासरले विकास नर्सरींतल्यान हांवें ही मानकुराद आंब्याची कलमां विकत हाडून 2020 सालान लायली. आनी तेंची वेवस्थीत
टायम टू टायम मेंटेनन्स करून उदक शिंपोवन तांकां आतां व्हडली केल्या. आतां ती 4.5 वर्सांची जाल्लेली आसा. कितली आतां आंबे कितले आसा ह्या बागेन? कितले ह्या तरेचे? बागेन 12 तरेचे आंबे लायिल्ले आसा हांवें, जेतून सारको मेन म्हणजे प्रमुख म्हणटा तो मानकुराद आमचो गोंयचो. त्या शिवाय केसर, मांगिलार, आम्रपाली, मल्लिका, कार्दोज, म्हणजे अशी वेगवेगळ्या आणि तरेचे आणि आसा. आणि एक हांवें स्पेशल आंबो लायिल्लो आसा तो म्हणजे माया. माया हो आंबो इज्रायली वरायटी जावन आसा, जो सुद्दां खावपाक एकदम वेगळो आसा. म्हणून त्या आंब्याची हांवें लागवड केल्ली आसा ओके. आणि तोय बी आणि तोय लागता. हे फावट त्या झाडा पासून सुद्दां म्हाका नियरली 30-35 आंबे मेळ्ळेले आसा. भाई म्हाका सांग की मानकुराद आंब्याची सध्या रेट किती आसा? आणि जसं की आम्ही म्हटलं की मानकुराद आंबो एक 1.5 ते 2 हजारांक सुद्दां विकलो वता. आणि आमी जर बाजारान पळयले जाल्यार मियाजाकी हो अजून लोकांक खबर ना मेन म्हटल्यार. आणि मानकुराद, हापूस ह्या तरेचेच आंबे लोक घेतात आणि खातात. मानकुराद आणि जर हापूस पळयलो जाल्यार ह्या रेटीन आसता. आणि तुम्ही ज्या प्रमाणे आता हो जो म्हणजे आंबो त्याची मियाजाकीची जी लागवड करपाक सुरवात केला, तुमकां दिसता की लाख मेरेन लोक आंबे घेवपाक शकता लाखाच्या रेटीचे? ना, म्हाका दिसना आमच्या गोंयान मियाजाकी आंबो घेवपाक लोक फुडें सरतले. कित्याक ही पळय जी आंब्याची किंमत आसा ती आमच्या सर्वसामान्य लोकांक परवडटा सारकी ना. आतां फुडें जर लोकांनी हेचे प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन केलें ऑन कमर्शियल बेसीस, तर फुडें पीकूय चड येतलें. जेन्ना पळय पीक चड येतलें तेन्ना मागीर लोकांक तो कमी दरान अवेलेबल जावं शकता. पूण थोड्या लोकांचें इंटेंशन लोकल मार्केटान सेल करपाचें आसना. तांकां जर दिसता इंटरनॅशनल मार्केटान हेचो प्रायस आमकां चड मेळटलो, तर ते लोक मागीर एक्सपोर्ट करून विकतले अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पूण हे सगळे आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आसा. तेंच्यांनी जर फुडाकार घेवन ह्या आंब्याची लागवड केली, प्रत्येकान आपल्या घरा समोर जर 1 किंवा 2 झाडां लावन हेची लागवड केली, तर हो आंबो सर्वसामान्यांक मेळपाक कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. तुमचो प्रयत्न आसा की प्रत्येक म्हणजे गोंयकारांनी हे म्हणजे ह्या पिकाचो म्हणजे हे पीक लावचे आणि प्रत्येकाच्या घराघरांनी मियाजाकी हे आंबो समज जर जालो जाल्यार ह्या पिकाची सुद्दां जी किंमत आसा ती कमी जावपाक शकता. डेफिनेटली. कित्याक प्रत्येक लोकांक जर प्रत्येक म्हणजे नॉर्मली जेंकां झाडाची आवड आसा लावपाची आणि जेंचे कडेन सफिशंट जागो आसा झाड लावपाक, त्या लोकांनी जर हे झाड, हांव म्हणिना 5-6 लावपाक जाय जावं व्हडली बाग तयार करपाक जाय, एक झाड सुद्दां लायलें तर इट इज मोर दॅन इनफ तांकां किंवा तेंच्या मित्रांक दिवपाक. म्हणून मागीर चडशा लोकांक ह्या झाडाचो आंबो जो आसा तेचो आनंद घेवपाक मदत जातली. ह्या झाडाची किंमत जेन्ना आमी आमच्या फ्रेंडांक कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना तेणें सांगलें किंमत तेची तुमकां 2,000च्या वयर पडटली म्हणून. आमी मागीर तेंचे कडेन बार्गेनींग करून ती 2,100 रुपयान फिक्स केली एका झाडा म्हणजे एका कलमाची किंमत. तशी करून ती आमी झाडां 2021 सालान लायली. हे झाड ऑनलायन सुद्दां मेळटा. एमेझॉन जावं फ्लिपकार्ट हेंचेर तुमी जर सर्च करून पळयशात जाल्यार ऑनलायन झाड अवेलेबल आसा हे. पूण ऑनलायन म्हणटकूच अशें दिसता आतां तुमी मियाजाकी ऑर्डर केले पूण तुमकां हय तेच मेळटले अशी तुमकां गॅरंटी आसना.
कित्याक मियाजाकीच्या नांवार ते दुसरें झाड सुद्दां तुमकां डिलिव्हर करूं शकता. आनी ऑनलायन म्हणटकूच ते ट्रान्सपोर्टेशन करतना तेका डॅमेज जावं शकता. सो तुमच्या घरान पावता म्हणसर ते झाडाचें कंडिशन बरें आसतलें हेची गॅरंटी दिवं शकना. तशें आसता हें ऑनलायन. म्हणून आमी फुडें इन फ्युचर आमी ह्या झाडाचे कलमां करून अशी कोण सारके इंट्रस्टेड आसा घेवपाक तांकां आमी प्रोवायड करूं शकता. बाई म्हाका सांगात की आता हे जे म्हणजे मियाजाकी हे जे नाव जे आसा हे जपानांतल्यान आयिल्लें आसा काय तेका वेगळें कितें नांव आसा की हेका फक्त बाबा मियाजाकीच म्हणटात काय तेजें वेगळें नांव आशिल्लें आनी तेका मियाजाकी नांव दवरलां बीन अशें कितें? आमी आतां सगळे लोक हेका मियाजाकी नांवान वळखता, पूण पळोवंक वशीत जाल्यार ह्या झाडाचे म्हणजे वरायटीचें नांव मियाजाकी न्हू. ओरिजिनल नांव तेजें जावन आसा तायो नो तामॅगो, जे जपान लँग्वेजीन म्हणटा. बट त्या नांवान तेका कोण वळखना. तेका सगळे लोक मियाजाकी ह्याच नांवान वळखता. कित्याक मियाजाकी ही प्लेस जपानाक आसा, त्या प्लेसीचेरूच ह्या आंब्याची बरे ग्रोथ जाता. म्हणून त्या झाडाक सुद्दां नांव दिल्लें आसा लोकांनी सगळ्या मियाजाकी म्हणून. म्हाज्या झाडाक जे फर्स्ट फ्रूट बरे सारके क्वॉलिटीन नंबर 1 जे आसले ते हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक 3 दीस फाटीं व्हरोन तेंच्या ऑफिसान तांकां गिफ्ट म्हणून दिले. म्हाका अशें दिसूंक लागलें वर्ल्डांतलो जगांतलो एक्सपेन्सीव मँगो म्हणजे हांव कोणाक गिफ्ट करतलो जाल्यार हय प्रश्न पडलेलो. सो अचानक म्हाजे तकलेन येयलें की सारको परफेक्ट VIP म्हणटा तसो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, जेंकां आमच्या गोंयच्या उदरगतीक लागून खूब ते प्रयत्न करतात. आनी तेंच्यांनी ह्या वर्सा एग्रीकल्चर पॉलिसी सुद्दां नवीन काडलेली आसा, जेणे करून आमचे गोंयचे लोक जाता तितले एग्रीकल्चर स्पेशली फ्रुट्स वेजिटेबल्स आपल्या शेतांनी रोवन काडून लोकांक तेचो सप्लाय करचो असो तेंचो सुद्दां प्रयत्न आसा. सो तेका लागून म्हाका दिसलें हो जो पयलोच आंबो म्हाजे बागेन जाता तो हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक व्हरोन गिफ्ट करतलो. मागीर CMान कितें म्हटलें, कशें दिसलें CMाक की म्हणजे 2.5 ते 3 लाखाचो आंबो जो पिकोवपी आमचो एकटो शेतकार म्हणजे तुमी गोंयांत सुद्दां हो आंबो जावपाक शकता. CM सरान तुमकां कितें सांगलें? CM सर ह्या आंब्याक पळोवन खूब खोशी जाले आनी तेंच्यांनी म्हाका हेची किंमत विचारली. हांवें तांकां किंमत सांगली 2,70,000 ते 3 लाख पर किलो हितून हो विकलो जाता म्हणून. तेन्ना CM म्हाका सांगलें अरे तसो जाल्यार हो आपणीन हातीन आंबो घेतला तो 1.5 लाख मरे म्हूण लागलो. म्हणजे आपल्या हातीन सद्या 1.5 लाख आसा अशें ते सांगूंक लागले. आनी तेंच्यांनी हांसून ते तांकां अशें बरें दिसलें ते. आनी त्या शिवाय तेंच्यांनी म्हटलें आंब्याची किंमत जर ह्या 1.5 लाख तर वास घेवपाक सुद्दां हेचे कोणी 2,000 तरी चार्ज करतलो अशें तेंच्यांनी हांसून हांसून म्हटलें. आनी तेंच्यांनी म्हाजी प्रशंसा केली आनी सांगलें हे तूं काम फुडें व्हर म्हणून. तुमची बागेन आतां कितलीं झाडां आसा मियाजाकीची सद्या जेंका आंबे लागल्यात आनी कितलीं झाडां तुमी रोयल्यात? सद्या म्हाजे बागेन जी आंबे लागल्यात ती टोटल 6 झाडां आसा आनी दुसऱ्या झाडांक हांवें कलमां केल्लेली आसा ती नियरली 7 झाडांक हांवें केल्लेली आसा, जी झाडां म्हाका दुसऱ्या जागेर म्हाका व्हरोन लावपाक जाय. टोटल्स कितली आसा सगळी? टोटल म्हाजे कडेन आतां 15 झाडां तरी आसा हय बागेन.
ओके. आणि त्या शिवाय हांवें घरा कडेन म्हाज्या कलमां करून दवरलेली आसा नियरली. बाई तुमकां लास्ट प्रश्न एक की आमच्या गोंयांत जायते शेतकार आसात, हय. पूण अशा शेतकारांनी खंय तरी बाबा तांकां पीक मेळना आसतलें किंवा बाबा तांकां म्हणजे शेती करपाक आतां नाका आसतली, अशा शेतकारांक तुमी कितें म्हणजे एक तुमची एक मॅसेज कितें आसतली? पळय, हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदतां, सद्या आमकां कितें म्हणजे आमी डेली आमच्या जेवणाक तांदूळ किंवा दुसरें साहित्य जें लागता तें आमकां अवेलेबल मेळटा, किंवा इवन भाजी सुद्दां आमकां सगळी भाजी बेळगांव ह्या स्टेटींतल्या शहरांतल्यान येता. पूण पळोवंक वचशात जाल्यार हेची आमकां गरज ना. आमच्या गोंयांत इतली शेत जमीन आसा, जर ती शेत जमनीन आमी भाजी किंवा भात जावं आनीक दुसरें धान्य लावन काडलें, जे आमकां जेवपाक मेळटा, हय, तर आमकां दुसऱ्या स्टेटींतली हाडपाची गरज ना. आनी अशें करीत जाल्यार आमी सेल्फ डिपेंडंट जातले आनी फुडें केन्नाय कसली इमर्जन्सी किंवा आनी कसली दुश्काळ पडलो, कितें जालें, तर आमी आमच्या जमनींतले धान्य किंवा फळभाजी रोवन खावपाक शकता. आमच्या गोंयकार लोकांक हेंच सांगता की तेंच्यांनी आपली शेत जमीन जी आसा ती अशी पडींग न दवरता तेतून भात किंवा भाजी लावन काडची आनी आपल्या हय पिकून खावची सगळी. ओके. भाईन आमकां जायती मियाझाकी बद्दल म्हायती दिलेली आसा आनी तेच प्रमाणे राजेश भाईन सांगले ते म्हटल्यार म्हणजे फुडें सुद्दां तांचो एक प्रयत्न आसा की आख्ख्या गोंयभरात हे जे मियाझाकी जे पीक आसा म्हणजे ह्या झाडाची जी लागवड आसा ती प्रत्येक गोंयकारांनी म्हणजे जो गोंयकार अशा बागेचो समज जर इंट्रस्टेड आसत जाल्यार तेणी म्हणजे भाई ताची कलमां करपाक सुरू करतले. ह्या वर्सा ते आपली एक बाग तयार करतले आनी ताचे फुडें म्हणजे समज जर लोकांक सुद्दां जाय जाल्यार तांचे कडेन अवेलेबल करतले अशी सुद्दां तांच्यांनी आमकां म्हायती दिल्या. जाल्यार हे जे जपानांतले झाड जे आसा ते आमचे गोंयान हाडून ताची म्हणजे लागवड करून ते पिकोवन सुद्दां ह्या वर्सा तांकां खंय तरी म्हणजे आंबे सुद्दां मेळ्ळेले आसा अशें सांगलां. आनी म्हणजे आनिकूय आंबे तेंचे झाडाक आमी पळयले ते लागलेले आसा आनी हातीन धरून पळयल्या उपरांत सुद्दां एक वेगळो जो फील आसा तो सुद्दां आमकां आयलो. कारण म्हटल्यार इतलो जड आंबो तो जो आसा तो म्हटल्यार 2.5 ते म्हणजे 3 लाखां मेरेन प्रति किलो जशें बाईन आमकां सांगलें हो आंबो आसा तो 2.5 लाखाचो आंबो आसा. आनी तुमी सुद्दां हो आंबो हांगासर येवन पळोवचो. कारण म्हटल्यार गोंयांत किंवा म्हणजे आमकां हांगासर म्हणजे वर्ल्डांतलो चडांतलो चड एक्सपेन्सीव आंबो जो आसा तो मियाझाकी आंबो आसा. जाल्यार आमी भाई कडल्यान ही म्हायती जी आसा ती बाईन आमकां प्रत्येक प्रश्नांचे जापो आमचे दिल्लेल्यो आसा. जाल्यार आमी भाई तुमकां गोमंतक टीव्हींतल्यान हांव धन्यवाद म्हणटा आनी अशेच वेगवेगळे आमी म्हणजे कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.